Page 15. Ulasani, solis morak makarak, soglia monciano, levantaion corai. Ulasani, solis morak makarak, soglia monciano, levantaion corai. Solis moraci se vacora, anodantaci. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावांनो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभाक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवीदार देवा अनेक तुमकां म्हजो सारून सांगता मनान चिंतून गाळून सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदांच कुवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sohomia Kakutko, Sohomia Kakutko, Krista Kakutko, Krista Kakutko. प्रार्थया ह्याच्या विसाचे इतिहास हांव भेटयता. जुआंव आनी मारिया आंतोनिया फेर्नांडीस हाच्या सासणीक थारोवणा पासत मागूंक तेच परी आपल्या पासत आपल्या वाडदिसाचो मुयार मागूंक लायता कारार दाखून ना. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. गिलेर्मिना आब्रिव, बर्नर्ड आब्रिव, जोकी वाज, मानेल वाज, पीटर वाज, आल्विटो आफोन्सो, पीटर फेर्नांडीस, सांताना डायस, पावलिना डायस आनी रास्मिना डायस. आयच्या दिसाक आनी जायतीं जाणां आपलो लग्नाचो वार्शीक दीस, वार्शीक वरोस, वाडदीस व हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेन कश्टवतात जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी टेस्टांक वेची आसात ऑपरेशनाक तांचेय पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आज किरीतपणी ओल्ड गोवा हांगासर डे ऑफ सँटिफिकेशन यादनिकांक भेटयल्लो पवित्रतायेचो दीस मनयतलो. तर यादनीक आमचे डायसिसीन जे सगळे यादनीक वावर करतात तांचेय पासत मागुया.
आनी ह्या वेळार रोगेपणान तुमची कासकी त्या समा तुमच्यो गरजो देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तूहून अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या अंतरेकांनी भर. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रा मदें तुमी बक्षतायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकोवंक वेतां. तुमचे विशीं ताच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलो तेन्ना हांव सोर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखून पावतली. अशें उलयता तो सोर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रा मदली हांव तुमकां काडटली आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तुमच्याच काशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेलेपणांतली हांव तुमकां निर्मोल करतलो. कुड्ड्या देवांक बोजूंक तुमी बक्षतल्यांत, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेतां. एक नवें काळीज आनी एक नवो ओतमो हांव तुमकां दितलो. तुमचें फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो ओतमो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजें नें आनी म्हजी समूर तुमी पाळोशें करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. म्हणया, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्यांत म्हज्या. तीर मन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, कोणती बरीत काळीज. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. उद्गाराक उबी रावया. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया.
जेजू नव्यान लोकां लागीं वपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सुर्गीचें राज. लग्नाक होवडीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयल्ल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी मागीर चोरबोली जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण ताणें बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. येरांनी चाकराक दवरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपली लश्करां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचे नोगर लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटां तिटांतल्यान वचून आपल्याक मेळ्ळी तितल्यांकूय, बऱ्यांक तशें वायट्यांक, चाकरांनी झोंबयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर येत जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंग वस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांयाक बांदून ताका खाडोकांत भायर उडयात. तुवें सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लितलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका प्रिसा. प्रितीच्या इश्टानो, समाजाचो एक कायदो आसा आनी हो कायदो आमकां आमच्या न्हेसपा बाबतींत सांगता. जोरी तर आमी कसल्या फंक्शनाक वेता जावं काजाराक वा रेस्पेराक, तेन्ना सूट मारचें. थंयसर घोडये स्पोर्ट्स वेअर जे आमी खेळाक वापरता तसल्यो जर्सी बीन घालून वचचे ना. तेच परी जेन्ना खेळा मैदानार देंवता आसतना तांचो एक नियम आसा आनी तो नियम म्हणल्यार यू हॅव टू वेअर स्पोर्ट्स वेअर. सूट घालून कोण थंयसर ग्रावंडार देंवचो ना धांवूंक. आनी अशें आसतना मोगाच्या इश्टानो, आमकां क्रिस्तांवांक जरी तर सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक जाय जाल्यार आमचें एक आवरण आसूंक जाय. वी शूड ऑल्सो हॅव अ ड्रेस. आनी कितें आनी कसलें ड्रेस, ताचे विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमचें मन ओडून व्हरता. हेज्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हो उदार राजा, ताच्या पुताचें लग्न आसा आनीक तो आमंत्रणां धाडटा. आनीक वेळ पावल्या उपरांत तो जेवण तयार करता, सगळें तयार आसता आनीक तो पळयता कोणूच लोक येवंक ना. आनी ह्या पासत आमंत्रण धाडलोल्यांक परत उगडास करून तो धाडटा. आनी तेन्ना तांकां त्या जांकां चाकरांक तो धाडटा त्या चाकरांक थोडे जाण जिवेशी मारतात, थोडे जाण तांकां कांय कारणां दिवन परतून धाडटात. आनी हें पळोवन राजा रागाबरीत जाता. आनी उपरांत मोगाच्या इश्टान आमी पळयता तो राजा सांगता, तिट्यार नाक्यार वसात, तुमकां मेळटात तांकां हाडात. आनी अशें ते ताचे चाकर करतात. पूण जेन्ना तो जेवणा वसऱ्यांत येता लोकांक पळोवंक, तेन्ना तो पळयता थंयसर आंगावलीं घालचीं आसलीं ती काजाराक तो एकटो मनीस घालून आसूंक ना. आनी ह्या उद्देशीं तो ताचेर रागाबरीक जाता आनी ताका विचारता, कित्याक तुजे लागीं आंगावलें ना? आनी असल्या वेळार तो ओगोच पडटा. म्हणटच तो आपल्या आपल्या चाकरांक सांगता, ताका बांदात आनी भायर घालात, खाडोकांत घालात. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना जेजू आमकां ही वपार सांगता, संवसाराच्या शेवटाक कितें जातलें आनी कोण सुर्गीच्या राज्यांत उरतले आनी कोण उरचे ना ताचे विशीं तो आमकां सांगता.
आनी हाचेर लक्ष घालीत जाल्यार आमच्या जिवितांत बदलणी हाडची गरज. पयलीं जायतीं जाणां आसतलीं आमी क्रिस्तांवां वावरती खरी, पूण आयच्या दिसा जेन्ना आमच्या जिविताक आमी कितें तरी संदेश घेवंक सोदता जाल्यार आमच्या नेस्पा आवरणाचेर आनी अदीक करून आमच्या जिविताचेर लक्ष घालची गरज. कारण आमचें जिवीत जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता आसतना देवान आमकां सांगलेले नियम, कायदे वो कोरण्यो आनी अदीक करून 2 वस्तू, एक म्हणल्यार पवित्रताय आनी दुसरें म्हणल्यार प्रमाणीकपण. आमच्या जिवितांत अदीक करून क्रिस्तांवाचें आसप अदीक गरजेचें. कारण देव आमकां उलो करता आमी पवित्रतायेन जिवंक, आनी हे पवित्रतायेच्या आंगावले आमकां बावतिजमान मेळना. तें जरी तर पिंजलें जाल्यार पातकां उदेशी जाल्यार घोडये स्वर्गार पावता तेन्ना आमी आमची दोशां तेच भाशेन जातली, पिंजलेलीं आंगवस्त्रां घालून जेवणांत वांटो घेवन उपरांत आमकां घोडेक भायर घालच्याक पडटलें. आनी प्रमाणीकपणा विशीं उलयता आसतना स्वता विशीं आमी उलयता. जरी तर जेजू क्रिस्त हें स्वत म्हूण आमी ओळखून घेतलां जाल्यार ताचो पाटलाव करूंक आनी तें स्वत म्हूण दुसऱ्यांकूय परगोट करूंक आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां उलो आसा. तर मोगाच्या इश्टानो, जरी तर आमी प्रमाणीकपण न्हय जालें जाल्यार आनी तशेंच जरी तर सर्गीच्या राज्यांत भितर सरले जाल्यार थंयसरले आमकां भायर घालतले, थंयसर आमकां स्वात आसची ना. तर मोगाच्या इश्टानो, हेच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना देवा लागीं ही कृपा मागुया. बावतिजमा उदेशी जी ताणें आमकां पवित्र केल्यान, जी ताणें आमकां प्रमाणीक केल्यान, तें तशेंच उरोंक ताची कृपा फावो कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. बेटोने गायन गावूया. C30 रुपये भांगार मागिनाय, पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय, आखो संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, खोशेवो दिता तुका, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें
आमचो सोरवंडार आनी थारोग जावन तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंखवारी थावन जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कोश्टा मरणाचेर जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत वेलें आनी पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी समेत सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा वरीं तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोंसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खालस घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड संसाराच्या सोरवंडारा तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची देखून सर्वेस्परा, सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खालस पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी, देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर
सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या आमच्या बापा बाबा सोबीच्या तुजें तुझें नांव नाव पवित्र जावं, तुजें तुझें रायज येवं, तुजी तुजी खोशी खोशी स्वर्गार स्वर्गार जाता जाता तशी तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक सांग दी आनी आनी आमी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजा वरती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटणे आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकतो मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. डी 30:7 राजाचें जेवण पान 60:7 डी 37 पेज 67. सर्गीच्या राजान गेले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे सर्गीच्या राजान गेले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे आंगोसरा घालून दोगी राजाच्या जोडाक सोगली बसूया धालोस पोळी बसूया धालोस पोळी आंगोसरा घालून दोगी राजाच्या जोडाक सोगली बसूया धालोस पोळी बसूया धालोस पोळी भुरग्या सोद बायलो दादले दोरीचा कोरलाल व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले भुरग्या सोद बायलो दादले दोरीचा कोरलाल व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले आंगोसरा घालून दोगी राजाच्या जोडाक सोगी बसूया धालोस पोळी बसूया धालोस पोळी आंगोसरा घालून दोगी राजाच्या जोडाक सोगी बसूया धालोस पोळी बसूया धालोस पोळी. सगळे उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिविताची भागीदारी जावन तुजी दयाळाय खालतेपणी मागता. ह्या संवसारान तुजे सारकी जावं स्वर्गार ताचो सांगात सोडूंक आमी पावूं. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. आज 20 तारीख त्रितुमेचो निमाणो दीस SSVP मांडावळ चलयतली. फाल्यां कोणसाची परब आगोस्ताची 21 तारीख. आनीक दिसाक मिसां सकाळीं 6 वाजता 7 वाजता जे लायव्ह जातले. 8 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी 9:15 वाजता आमी कोणसा कातरूंक येतले. उपरांत 10 वाजता परबेचे मीस. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या सवे आसूं. निक्षर पदवेदार देव बाप
आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार मागणे सामिगेलीक सामिगेल महावडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कोट्याबळांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देवताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुमरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्यावतम्यांक नेमणाल तुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. एफ 17 पोवीत बेट मिसाची पान 9 आनी 3. F 17 पेज 93. पोवीत बेट मिसाची जाली खबर स्वर्गीचे सुगेवले आमच्या कडसार दोर्या हारगा आमची तुका सवार देवय गुण भोवना वडतो उपकार करून आमची कडसां तुजे आलतार तुय भेटून तुका सगळो आमचो वाव आमचे दीस केन्नाच जावचे ना काबार तुज्या